खातीर चोरया ताणे करूता बऱ्या Sorvesporaccia mana Sontosani git gaita Sorvesporaccia mana सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता डिसोजा फॅमिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत दुसरें तेसो आमी भेटयता पिटर कामिलो पासिसिया आफोन्सो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आमचो भाव आगोस्तीन जो सदांच आमचे बराबर मिसाक आसतालो कालच्या दिसाक तो आयज सकाळीं तो ऑथोरला देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताची फॅमिली पासतूय आमी ह्या मागण्यांत दवरुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयज मॅरी आनी पॉल फेर्नांडीस आपल्या लग्नाची 60 वर्सां मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां बरी भलायकी फावो जावंक मागुया आयज लग्नाचो साक्रामेंत आमचे फिरगोजेन जोडटात शॅनन नांतांव आनी रेचल डिसुजा तशेंच नेसेसिदाद वाज आनी स्टेफनी लुकस ह्या नव्या जोडयांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो कुटुंब सुफोड करूंक तांचेय पासत मागुया ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया कितें भाशेन देवाक आमी दिनवासुया ह्या नव्या वर्सान थोड्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो जाल्यात कितें भाशेन आरांबोल हांगासर आमी तांचे पासत मागताले तांचो दोंगोर जो कन्वर्शन जाता तो कॅन्सील केल्लो आसा तशेंच चिंबेल हांगासर लोक आपणाचें तोळें राखपाक युनिटी मॉल हाचेर आपलें आंदोलन करतात ताचेरूय कोर्टान स्टे ऑर्डर दिल्ली आसा देवा लागीं मागुया सगळी नीत आमकां फावो जावंक आनी निती पासत सगळो लोक लागीं येता तांकां देवान येस मेळोवंक आमी हे भेटेन देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं भाग्योन जिवांची चीट आमी वाचता आयज आनी आयकता आनी आयज आपणे चिटीन म्हणटा आमी देवाचीं भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं कुरपेन आमी कुरपेंत आसाव तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं कित्याक तो प्रमाणीक आनी आमी प्रमाणीक आसूंक फाव पूण आमी देवाचें घर साणून वेता तेन्ना देव आमचे सोदीक येता साणिना सोदीक येता सोदूंक येता आमकां मेळप पासून सोदता आनी पोत्तून आपणाची भुरगीं कोत्ता तर हो बापाचो मोग आमी वाखाणुया आनी देवाक देव बरें करुया हें आमी मिसांत मागुया आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीक देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे बस सोद बेगीन सदांच कुवार मेळी भयणींनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं ती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थुया
सोड पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, तुजे पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें आमचे संवसाराचे दुयेन फांकयलोय. आंकवा मारीचो पूत जावन आमचे सैंबाचो वांटेली तो जालो. देखून ताचे देवीक जिवितांत ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जो क्रिस्ता उदेशीन तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासनाक. बागिवोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी तर जाणात, तर हें खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक तीं सगळीं ताचे तान जल्मतात. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांचतान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यान उगडावें जालें ना. पूण ज्या दिसाक तें उगडावें जातलें त्या दिसाक आमी ताचे सारकीं जातलें, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतलें हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशीं ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो समृद्धीक पाट करता, कित्याक पातक म्हणल्यार समृद्धीक पाट करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयला आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावात तो मनीस ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं बरोबर म्हणुया. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितवे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टुणटुणीत वाखाणणी कर. आमचो जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं जिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दुसरे दिसा जिवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हज्या आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जिवान अशी ग्वाय दिली, पारव्याच्या रुपांत सर्गांतल्यान आत्मो देंवलो ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवल्लो आनी तारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव ग्वाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जाणां जिवांची खबर करता आसतना बरोयनार अशें म्हणटात, न्ही फकत तो प्रवादी, पूण प्रवाद्यावन व्हडलो. कित्याक व्हडलो म्हणटा ताका? प्रवाद्यावन व्हडलो कित्याक म्हणटा? न्हय फकत ताणें जेजूची खबर सांगली, पूण हो मेंढरो म्हूण दाखोवन दिलें. दुसऱ्या प्रवाद्यांनी करूंक ना तें, ताका करूंक मेळूंक ना. फकत जॉन बातिस्ताक करूंक मेळ्ळें. मेंढऱ्याची खबर सांगली, जेची खबर सांगली, न्हय हो खबर सांगली, दाखोवन दिलो हो तो मेंढरो. दुसऱ्यांक करूंक मेळूंक ना तें. तो असो व्हडलो प्रवादी. एक न्ही फकत प्रवादी, पूण व्हडलो प्रवादी. आनी आयज हें म्हणटा आमकां, पळयात हो देवाचो मेंढरो. आमी जाणां इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरतना जायत्यो कास्त्यो धाडल्यो त्यान, जायत्यो कास्त्यो धाडल्यो. कित्याक फारावाचें काळीज आलो नासलें. मोइजेस आरोनाक धाडलें उलोवपाक, आलो नासलें. आनी निमण्यो कास्त्यो धाडल्यो, 10 कास्त्यो त्यो. निमण्यो 3 कास्त्यो जावन आसात काळूक जालो. कोणाक दिश्टी पडना, फकत इस्रायल परजेकूच दिश्टी पडटा कोण तो. दुसरे आमी तोड धाडले, तोड. आनी सगळें निसोटन केलें. भिणांत बाय तोडान सगळें निसोटन केलें. तरी आसतना फारावाचें काळी जालो ना. निमणी कास धाडली, मालगोडे मेले भिणांत बांदून. देवान सांगलें, जेवण करात आनीक टायम पिड्यार करिनाका, वेळ पिड्यार करिनाकात. मेंढरो मारात. पळयात तुमकां कितलो मेंढरो पावता तो. चड मेंढरो व्हडलो शेजाऱ्यांक आपयात हे जेवणाक, पूण बेगीन जेवण करात. आनीक रगत उंबऱ्याचेर मारात, तुमच्या उंबऱ्याचेर मारात. कित्याक रातीक म्हजो दूत येतलो, पळयतलो उंबऱ्याचें रगत मारलां तें, आनी मारूंक ना तें घरांतले मालगोडे मोत्तेले. मेंढरो भिडांत बांदून मेंढऱ्याचें रगत मोत्तेले. ही निमणी कास्त. आनी इजिप्तकारांच्या घरांचेर मेंढऱ्याचें रगत मारूंक नासलें. सगळे मालगोडे मेले. भुरगे मेले म्हणून कितें जाय आमकां भिडांत बांदून? आमचीं भुरगीं मेलीं म्हणून आमकां संवसार कितें? चलात तुमी. इजिप्तकारांक धाडले, पयशे उडयले, चलात, भांगार उडयलें, धाडे वसात. तर भिडांत बांदू हेंच जेजू मेंढऱ्याचें आमी कोत्ता. आनी
जेजून मेंढऱ्यान रगत वारोयलें कालवा दोंगरार. तसो पयल्या वाचपान जो आमकां म्हणटा देवान आमकां आपणाची भुरगीं केलीं, बिस्तीं करूंक ना. हें रीण फारीक करचें पडलें. पातकाचें रीण आदायाच्या फारीक करचें पडलें. आनी फारीक कोत्तूच आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं. आनी भुरगीं कोत्तूच जेन्ना प्राण सोडलो, थंय मेंढरो मारलो ते पास्कांचे परबेक. हे पास्कांचे परबेक आमी समोर म्हणटा ते जेजू जालो पास्कांचो मेंढरो. पिणोन बांद पास्कांचो मेंढरो. जेन्ना जुदियो लोक आदले आपणाचे पास्कांचे फेस्त करूंक सोदताले, बेगीन बेगीन जेजू कुर्सार मारलो ते परबेक पावूंक जाय म्हणून. जीसस ऑफ नॅझरेथ बेनेडिक्ट 16 2 पुस्तकां बरयता. 2 पुस्तकां जीसस ऑफ नॅझरेथ. ताचेर म्हणटा जे टायमा ताणें आपणाचो पास्कांचो मेंढरो मारलो तेच टायमार जेजून कुर्सार आपणाचो प्राण सोडलो. म्हणटूच प्राण सोडटूच आमी सगळीं आमची सुटका जाली. ही आमची पास्कांची परब. आनी जेन्ना आमी घराचो बेजमेंत कोत्ता तेन्ना हें आजमेत आमी मारता, उमऱ्यार आमी आजमेत मारता. आनी म्हणटा जशें आदले काळार इस्रायलाची घरां थंय राखलीं ते भाशेन ह्या काळार आमची घरां राख, आमच्या घरा बी राख. हें आमी उगडास कोत्ता, हें मागणें कोत्ता आसतना. तर आयज जॉन बाप्तिस्ट म्हणटा हो देवाचो मेंढरो. आनी हो देवाचो मेंढरो विणान बांदू ताणें आपणाचेंच रगत वारोयलें आनी आमकां आपणाचीं केलीं. न्हय कोत आपणाचीं केलीं, आपणाचो बाप आमचो बाप केलो. आमी देवाची भुरगीं. Betoning गीत घेऊया. C42 पेज नंबर 46. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुझ्या आपल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमचे मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांतीतूंच आमचे काळजांनी बुजयताय. देखून हे योजना वरी तुका मैवून देवा फावो मान आमी दिवचो कर. आनी हे पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वासपणान एका मनाची आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्पराक वारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर कड्यांनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो.
देवान मनशाक आपले हातूक घडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुजे सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचे विनाशिमान फुंक्या जोडलो विनाशिमान. एकूट हो कितलो अजापाचो समेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. तुका सगळे देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचरली तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सय. उंचरली तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेशपरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सगळीं सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेजकुळा रगत शिंवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियो आमच्या आदरी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणाक धर बापा. सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. देवान आमकां आपणाची भुरगीं केलीं. आमी देवाचीं भुरगीं बागेन जो म्हणटा आमकां. आनीक तितलेंच न्हय, देवा जेजून आमकां मागणें शिकयलें. आमचे बापा म्हूण मागणें शिकयलें. म्हजे बापा न्हू, आमचे बापा. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां. आनी मागणें करता आसतना सगळ्यांक काळजान धरून, रागान न्हय, कित्याक आमचो बाप तो. म्हणटकीर सगळ्यांक आमच्या काळजान धरून आमी सगळीं आमचे बापा म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जा. तुझें राज
तुजी कशी सर्वराधा तशी संस्कार जावं आमचो दिसपरो गिराय जाय जमकाली आनी आमी आमची वेळान बसता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कोण नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाळ जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अवतरिकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमेश क्रिस्ता तुवें दोत्ता म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ सो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासताक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं जय सगळ्या एकामेकाक माय मोगान आमी शांती देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जेजू त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमिया देव म्हज्या भितऱ्याच्या म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu,
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जे पोरजेक तरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळेन आतांच्यान फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे पर्ये सरते जिविताचे देण्याचो गरज आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणी देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, घरा वेता आसतना मातशें कदेली भितर घालपाक कोणाक वेळ आहा तांकां मातशें आदार करचो. शेवटाक गीत घेवया H8 पेज नंबर 110. H8.